खूबदां आमी अशें आयकलां आसतलें की खुबशे जे लोक आसा ते बसीन विदाउट टिकेट ट्रॅव्हल करता. पिक्चरांनी जावं कोणा कडल्यान आमी आयकलां आसात की लोक विदाउट टिकेट बसीन ट्रॅव्हल करता आनी अशें गोंयान आमकां खुबशें आयकूंक मेळना. तरी पूण जेन्ना जे कदंबाचे जे GM आसा तांचे कडेन आमी संपर्क सादलो आनी तेंचे कडल्यान आमकां अशें कळून आयलें की गोंयानूय खुबश्यो अश्यो विदाउट टिकेट ट्रॅव्हल करपी केसीस आसात आनी तांकां कदंबा कडल्यान फायनूय पडटा. आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेतलो की हो प्रोसेस कसो आसता, की तुमकां कशा तरेन कळटा की ज्यो बसीन जे पॅसेंजर आसा ते विदाउट टिकेट ट्रॅव्हल करता तेन्ना तेंच्यांनी थोड्यो आमकां ज्यो गजाली आसा की ते कशा तरेन हेजें इन्स्पेक्शन करता, कशा तरेन ते लोकांक फायन मारता आनी कितली फायन मारता आनी फुडलो प्रोसेस कितें आसता हो आमी जे कदंबाचे GM आसा सर घाटे हेंचे कडल्यान जाणून घेतलो. आनी चेकींग प्रोसिजर जो आसा तो असो आसा की भितर चडून जशें आमचे TC आसा ते चेक करपाक लागले की देन दे चेक हाव मेनी आर विदाउट टिकेट. ताजे नंतर ती कंडक्टराची कॅश चेक करता. सो हें जातकूच मागीर ताका डिफॉल्ट इश्यू जाता. डिफॉल्टान भितर जर 50-60 रुपया अशे एक्सेस जर मेळ्ळे आमकां जाल्यार देन वी इश्यू फायन तांकां कंडक्टराक. जर टिकेटलेस पॅसेंजर जर आमकां मेळ्ळो जाल्यार ताका आमी फायन घालता. आतां दीस फायन जी आसा ती 300 ते 400 रुपया पासून सुरवात जाता. पण देर आर सम स्टुडंट्स आसता नाजाल्यार देर आर सम विलेज पीपल जे आसा बायलो जाणट्यो बायलो आसता तांकां फाल्यां फायन दिवपाक लायली की तांचे कडेन पयशे आसना फायनीचे. ती बाजारांत कितें तरी बारीकशें सामान घेवपाक आयिल्ली आसता ती फायन म्हणटकूच ती दे हेजिटेट टू पे द फायन. सो कितें जे ते मागीर ती रिकवरी करची पडटा तांचे कडल्यान. म्हणजे त्याच वेळार कितें 100 रुपया आसा जाल्यार 100 रुपया फायन मारची पडटा. बट देर इज अ मिनिमम फायन जी आसा ती 200 रुपया आसा टिकेटलेस. इट इज एक्चुअली 10 टायम्स ऑफ द टिकेट फेअर. फायन जी आसा आनी टिकेट फेअर म्हणजे कितें की स्टार्टींग पॉयंट टू लास्ट पॉयंटाची जी फेअर आसा ताजे 10 टायम्स मारपाचो असो रूल आसा. पूण खुबशे वेळार तांचे कडेन कॅश नासली की ती हें करची पडटा. आनी मेजर जर केस आसा देन वी सस्पेंड द कंडक्टर्स. अरावंड तुमकां सांगता की मंथली वी सस्पेंड अरावंड 2 to 3 कंडक्टर्स. आनी म्हणजे ज्यांची मेजर 7 पॅसेंजर विदाउट टिकेट कलेक्टेड फेअर. मागीर दुसरें एक्सेस अमाउंट ऑफ अबाउट 200 रुपीज. मागीर तिसरें ओवर प्रोसिडींग केसीस. म्हणजे तिकेट मारले एक सर्टन डिस्टन्स पॅसेंजर ताजे फुडें चलत आसता तिकेट दिनासतना. ऑल दीस केसीस आसा त्यो आमी पळयता. प्लस मेजर एक्शन घेतना ताजो पास्ट रिकॉर्ड पळयता. सो चेकींग आमी कितें केलां आनी वी ऑलवेज ट्राय टू सी दॅट ईच कंडक्टर इज चेक 2 to 3 टायम्स इन अ इयर. 2016 ते 22 म्हणजे 5-5 वर्सांचो आमी डेटा काडटा. आनी हो 5 वर्सांचो कित्याक काडटा जाल्यार आमी कंपेर करता विथ लास्ट 5 years शेड्युलींग पळोवपाक जाल्यार 7 ते 8 लाख रुपया सुमार आमी पॅसेंजर फायन घातलेली आसा. आनी अरावंड 9 to 10 लाख सुमार कंडक्टराक फायन घातलेली आसा. केन्नाच्यान हो डेटा आतां? 5 तारीख 2016 ते 16 आनी 22 पर्यंत. म्हणपाक सोंपें की विदाउट टिकेट ट्रॅव्हल जाता पूण ताजे फुडें एक्शन कितें जाता तें आमकां सर जे घाटे आसा तेंचे कडल्यान कळ्ळें की जेन्ना कोण असो पॅसेंजर विदाउट टिकेट सांपडटा तेन्ना ताका खंय जी टिकेटाचो प्रायस आसा ताज्या 10 टायम्स मोर तांकां तो पे करचो पडटा. जर समजा टिकेटाचो प्रायस 10 रुपया आसा जाल्यार तांकां 100 रुपया फायन पडपाक शकता. तशेंच ते म्हणटा जे कंडक्टर आसा कंडक्टरांचेरूय कारवाय जाता की जर थोडे कंडक्टर पयशे घेवन जर तांकां टिकेट दिना जाल्यार त्या कंडक्टरांचेरूय कारवाय जाता. आनी एक व्हडली गजाल तेंच्यांनी सांगली की अशा केसींनी म्हयन्यांक खंय 3 सुद्दां कंडक्टर सस्पेंड जाता आनी तांचेर फुडें कारवाय जाता अशें तांच्यांनी आमकां सांगलां. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.